आता कोंकणीन समज इस्कॉलांनी घातली और ऑफिशियल लँग्वेज म्हणटा एक भास आता देवनागरी कितें लुकसाण जावपाचें आहा वॉट इज द बिग थिंग दॅट इज गोइंग टू हॅपन बिगेस्ट लुकसाण हांव सांगू पळय तेच सांग मरे बिगेस्ट लुकसाण जे सद्याक देशा भितर चल्ला डिविजीव पॉलिटिक्स करपाचें आनी फायदो करपाचें तो हांगा इम्प्लिमेंट जातलो कोंकणी क्लास प्रशांत देवनागरी कॅनेडी रोमी रुपेश देवनागरी देवनागरी वाल्यांची आर्ट कोड कित्याक रोमी एज अ लिंग्विस्ट व्हॉट इज दिस प्रॉब्लम फॉर अ स्क्रिप्ट टू सर्वाइव स्क्रिप्ट का बारा मरे इज द देवनागरी लॉबी अफ्रेड that if Romi is put into schools, Devanagari might not. No. शी भाषा जर टिकोवन दवरपा जर जाय न्ही भाशेचो मोग आसपा जाय आनी तातूंतल्यान काम करपा जाय आमकां भाशेचो मोग आसा म्हण आमी तातूंतल्यान काम करतात हे सगळी जे आतां पळय सगळे कदेल सोडी मुवमेंट जाता पळय न्ही तांणी रोमीचो प्रचार आनी प्रसार करचो This doesn't sell in Goa now. No more it sells in Goa. नमस्कार येवकार तुमकां हब डिस्कशन कार्यावळीन आमी डिस्कशन म्हणटा हाजेच खातीर की आमकां झगडी जाल्ली नाका डिस्कस करचें आनी तेजेन खंयचें तरी सोल्युशन काडचें म्हणून ही कार्यावळ आनी आज आमी एक मुद्दो घेवन आयिल्ले आसा जो मुद्दो हालीं गाजता तो म्हणजे रोमी लिपीचो आस्पाव ऑफिशियल लँग्वेज एक्टान करचो आनी हो मुद्दो घेवन प्रत्येक आमदारांक मेळटा एक ग्रूप आनी त्या ग्रुपा मदीं आसता आमचे मदीं आसा जे कॅनेडी आफोन्सो जे हालींच आमी तांकां पळयले की ते हाजे कडेन गेल्ले आमचे अलेक्स रेजिनाल्डा कडेन गेले आनी बाकीच्या आमदारांक मेळटा ते म्हणटा की फक्त ऑफिशियल लँग्वेजीन घालून न्ही जाल्यार इवन शिक्षण अभ्यासक्रमान सुद्दां थंय रोमी लिपीचो आस्पाव आसचो म्हणून आनी आमचे बरोबर आसा प्रशांत नायक कोंकणी भाशा मंडळाचे आदले अध्यक्ष जे कोंकणी विशयी तांणी जितली आंदोलनां जाल्ली ज्यो गजाली जाल्यो तातूंत ते फुडें आशिल्ले म्हाका दिसता राज्यभाशा आंदोलनांनी तूं आशिल्लो मोठो ओके 30 भितर पडला 30 भितर राजभास आनी स्टुडंट्स युनियन टोटल 30 फावटी भितर पडलेलो लॉंगेस्ट भितर पडलेलो लॉंगेस्ट टायम भितर पडिल्लो सो प्रशांत नायक सो आमी सुरवात करता बिकॉज वी नो वॉट इज देयर ओपिनियन डू यू अग्री की हें जावचें एक लायन हें जाल्यार ना एक लायनी भितर दिवपा जाल्यार ना पूण एक लायनी भितर दिवन हांव मागीर जे कोण आयकता पळय तांकां सॅटिस्फाय करपाक शकपाना की हांव ना म्हणटा तेन्ना ताका फाटभूंय कितें हें समजून घेवपा जाय हो कायदो 1987 पास जाल्लो 87 नंतर बरोच तेंप हाजेर कांयच बोवाळ जालो ना कोणें मागलें बी ना ताजे नंतर 1 2 3 हाजेर मातसो बोवाळ जालो आनी तो पोरना तसो नेवलो भास म्हणटी कशी डेवलप जाता भाशेचें एक हें आसा न्ही भाशेकय बी एक व्युत्पत्ती जी भाशेची आहा ती एक ठरावीक मार्गांतल्यान जाता आतां आमची ही बेजिकली इंडो आर्यन भास आशिल्ल्यान ती संस्कृत मागीर ताजी प्राकृत मराठी प्राकृत का आनीक प्राकृत तातूंतल्यान आयिल्ली भास कोंकणी भास आनी खास करून देवनागरीचो उल्लेख तुका 10व्या शेंकड्याक आनी 12व्या शेंकड्याक बाहुबलीच्या पुतळ्या कडेन मेळटा हो पयलो 10वे शेंकडो आनी 12वी शेंकड्यांतलो उल्लेख ही बेजिकली भास आयली ती मुंडारी आनी कोळ हांच्या हेतूंतल्यान आयिल्ल्यान तिजो मुंडारी कडेन सामको मुंडारी जी भाशा आसा पळय जी चड करून झारखंड बी ह्या प्रांता भितर वापरता पळय ताजे कडेन ताजो लागींचो संबंद आसा दोतोर जुजे परेरान कोंकणी मंदाकिनी ह्या पुस्तकांतय बरयलां की सोमेश्वर राजाचें जें एक कलेक्शन आशिल्लें पोएट्री तातूंतल्यान तेणें कोंकणी पोएट्री घेतला संत नामदेव आतां संत परंपरा केन्नाची तुका खबर आसा संत नामदेवाची कोंकणी हें घेतलां ताणें कविता घेतला हें 13व्या नाल्यार 14व्या शेंकड्यांक अशें आसतलें 16व्या शेंकड्याच्या सुरवेक कृष्णदास शामान महाभारत आनीक रामायण हें दोगूय कोंकणींतल्यान अणकारीत केलें म्हण का तें बरयलें म्हण पूण येदो व्हडलो तो हाजो इतिहास आसा देवनागरी कोंकणीचो इतिहास हो काल पडचो न्ही पोर्तुगीज येतगीर न्ही पोर्तुगीजाच्या पयले 4 शतकां म्हळ्यार पोर्तुगीज आयले आमगेले 1400-1500 शतक तेजे पयले 10व्या आनी 12व्या शेंकड्या सावन कोंकणी जी आहा पळय ती देवनागरी लिपींतल्यान आसा आनी हाजे पुरावे आसात हांवें फक्त वयली वयर सांगना म्हणून इन्क्लूड करप रोमी इन्क्लूड करप ना कित्याक नॅचरल लिपी जी आसा पळय कित्याची ती नॅचरलच घेवपाची न्ही अडेची घेवपाक तुका कांय हें ना अडेची कित्याक घेवप आमी
कित्या खातीर तो एक अपघात जाल्लो म्हणून आमी ते अडेचे स्विकारप. आनी एकच मिनीट हाका एड करता तुका दुसरें इनफॅक्ट गोंया भितर 30 वर्सां पयलींचो हिंदी फेल्युअर आंकडो पळय गोवा बोर्डां वच आनी काड हिंदी फेल्युअर्स देवनागरी कळनाशिल्ल्यान मॅक्झिमम कॅथलीक जे आशिल्ले पळय शिकताले पळय ते हिंदी भितर फेल जाताले. काड हो आंकडो हें हांवें म्हाज्या अभ्यासांतल्यान काडला जेन्ना हांव गोवा बोर्डाचो कंटिन्युअस 3 टर्म मेंबर आशिल्लो 4 ते 12 वर्सां. आनीक जेन्ना कोंकणी इंट्रोड्यूस जाली देवनागरींतल्यान हो हिंदी फेल्युअराचो आंकडो हळू देवपा लागलो आनी आतां तो सामको नगण्य जाला. हेका हे फक्त हेच एकच कारण म्हणना सिरियल जो आहा पळय दॅट हॅज ऑल्सो हेल्प्ड इन रिसेंट टाइम्स. युअर आर्ग्युमेंट्स लेटर ऑल्सो केनेडी बाब तो म्हणटा की रोमी वॉज एन एक्सिडेंटल इन्क्लुजन इन कोंकणी. दॅट इज वॉट यू सेड. रोमी स्क्रिप्ट युसेज ऑफ रोमी स्क्रिप्ट ही एक्सिडेंटली आयली. See, I would not agree on that. We accept that Devanagari has been there. Okay, हिंगा हुंची भाशा ओडली आनी हुंची भाशा फाटी येयली ताजो दॅट इज नॉट द इम्पॉर्टंट पार्ट इज आतां हिस्ट्रीन आमकां आमचे दोनूय लिपी आमच्यो गोंयांत चलता. रोमी ऑल्सो हॅज बीन अरावंड फॉर तेजे पास्ट रिकॉर्ड्स प्रिवियस रिकॉर्ड्स 1500 शेकड्यांसान मेवता. प्रिंटेड रेकॉर्ड्स आहा देर बुक्स आहा लिटरेचर आहा बहुत साहित्य लिटरेचर आहा. इनफॅक्ट सांगता त्या प्रमाणे जेन्ना साहित्य अकादमीन 8 उलेरीन पळय घातलेली कोंकणीक तेन्ना चडशी लिटरेचर पळय आहा साहित्य अकादमीन तो रोमी लिटरेचराचो आसलो. कित्याक हातून आमचे देवनागरीन लिटरेचर आसोंक ना तेन्ना बिकॉज देर वॉज नो प्रिंटींग प्रेसीस दॅट टायम. सो मोस्ट ऑफ द लिटरेचर वॉज इन रोमी कोंकणी. सो आतां आमचो माय थिंग इज वॉट आतां आमी हे शेकड्यान आहा म्हणजे जालो टायम जालो पुर्तुगीज गेलो बट पीपल आर लँग्वेज म्हणजे कितें तेंची भाशा आमी चलयता. सो आमचे मदें आतां कितें आहा इट इज नॉट अ बॅटल बिटवीन देवनागरी एंड रोमी. आमी म्हणना देवनागरी नाका म्हण आमकां वी आर विथ देवनागरी. नॉट फॉर दॅट वी डोंट हॅव एनी ऑपोजिशन विथ एनी अदर स्क्रिप्ट. आमचे प्रॉब्लम कितें सिन्स आतां 35 आतां आमी इंडियेचे कायद्यान आहा वी आर इन अ डेमोक्रेसी आनी आमचें कॉन्स्टिट्यूशन सांगता कितें आमचे गोंयांत 35% म्हणजे रोमी बरोवपी लोक आहा. सो आतां कितें आहा आमचें कॉन्स्टिट्यूशन सांगता आमकां वी बिलीव इन इक्वॉलिटी बिफोर लॉ. ओके अँड दीस आर द प्रिंसिपल्स दॅट वी आर आस्किंग फॉर रोमी लिपी टू बी इन्क्लूड बिकॉज एक कम्युनिटी जी आसा स्पेशली द रोमी लिपीचो चड वापर आमचे कॅथलीक कम्युनिटी करता. आमी एक्चुली म्हणोंक ना दुसराय करता बट आतां येता हो टॉपीक बिकॉज ऑटोमॅटीक दॅट इज द फॅक्ट. आनी तेंचें बरोवप तेंचे तियात्र तेंचें कितें आहा सगळें बरोवप रोमींतल्यान जाता. सो आमचें म्हणप कितें रोमी देवनागरी इज ऑलरेडी देयर आमकां इन्क्लूड करा हितून आमकां इन्क्लूड करा म्हणटा ते रोमीक भायर माननाका म्हणून देवनागरीकूय आसूं ते म्हणटा इक्वल रायट. पळय एक म्हळ्यार तो मुद्दो पयलीं म्हाका कॅनेडी बाबान केलो पळय न्ही साहित्य अकादमीची मान्यता मेळटा तेन्ना देवनागरी भितर पुस्तक नाशिल्ली आनी रोमी पुस्तक व्हेल्ली म्हणून ताजी 1-2 पुस्तकाचें नांव दिल्यार पुरो ताणें रोमी पुस्तकां खंयची व्हेल्ली ती 1-2 दिल्या पुरो. ताका देवनागरी बरोवप केन्ना सावन स्टार्ट जालें ताका शेणै बाब वाचल्यार कळटलो केन्ना सावन स्टार्ट जालें. आनी हांवें जे कृष्णदास श्यामा बी बाकीचे सांगले पळय ते 16व्या शेकड्यांतल्या देवनागरींतल्यान बरयल्ले. आनीक आपलो शेणै गोंयबाब म्हण रविंद्र केळेकार म्हण मनोहरराय सरदेसाय म्हण हे साहित्य आनी ताज्या आनी कितले लेखक आसात हे साहित्य अकादमीच्या मान्यता मेळची पयलीं सावन बरयताले. इट इज नॉट दॅट की साहित्य वॉट ही इज सेइंग की हिस्ट्री अग्रीड एट प्रेझेंट म्हणटा की लोकांचो डिमांड आसा आणि 33% इफ आय एम नॉट 33% वॉट एवर द पॉप्युलेशन ऑफ इंडिया सो आर रायटिंग इन रोमी स्क्रिप्ट. सो तुवेंच एक प्रोग्राम केल्लो पयर रिगार्डींग क्रिश्चियनिटी आनी तांचें ड्विंडलींग पॉप्युलेशन इन गोवा म्हणटा तातूंत भितर आयिल्लो फिगर अरावंड 24-25% गोंयचे क्रिस्तांवांचें आयचें पॉप्युलेशन. सो 35% हें म्हणटा तें ना. आनी सेकंडली ताज्या मुद्द्याकच हांव हे आक्षेप घेता की सगळे कॅथलीक हे डिमांड करनात सगळे कॅथलीक रोमी डिमांड करनात. आज तुवें जर एक मिनिट there is dispute on this. There are some Hindus also who are agreeing with Romi. You understand? There are I'm actually जायतो support मराठी वाल्यांचो also. So that is not the point. आमचे point Indian Constitution बसलेले हा. Based on these 2 points, our demand today we are as Indians we are asking. आमचे Constitution सांगता Article 14 equality before law. आमकां तो equality तो दिया. दुसरो point ओके तें दिना मरे तुमी दुसरे वाटेन आनी एक क्लॉज केल्या कित्याक सरकार अशेंच आनी न्हय कोत्ता
there is a linguistic minority cell established by the Indian government. It is called under Article 29(1) of the Constitution. दर एक मायनॉरिटीक हक दिल्लो आसा आपणाची लिपी, आपणाची स्क्रिप्ट आनी आपणाचे संस्कृताय सांबाळपाक. सो पयलें आर्टिकल वायलेशन जालां हिंगा आर्टिकल 14 आतां 29(1). वी आर अ लिंग्विस्टीक एंड रिलिजियस मायनॉरिटी. हिंगा गोंयांत अजून कितले वर्सांनी लिंग्विस्टीक मायनॉरिटी सेलूच ना. आतां आमचे डिमांड कितें, आमचे इंट्रस्ट आमचेय पळोवन घेया. वी आर नॉट आस्किंग. ओके, लास्ट टायम राधान एक बील घातलें वेन इन 1993. खंय बाब प्रशांत म्हणटालो तेंच्यांनी कोणें डिमांड करूंक ना म्हणून. नो, जेन्ना ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट पास जालो दुसऱ्या दिसाक ऑपोजिशन जालें. थिंगा लोक गेल्लो कितलेच खंय प्रोटेस्ट करपाक एट द हेरल्ड ऑफिस. ताच्या फाटल्यान राधान बील मांडलें खंय 1993. आनी तेणें कितें मागलें, तेणें ही डीड नॉट आस्क इवन टू चेंज द ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट. म्हणजे देवनागरी थिंगाच दवर. तेणें दुसरे क्लॉज जे मराठी आहा थिंगा मराठी बराबर रोमींग म्हणजे मे बी यूज फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पज. हेंय एग्री करूंक नाका. बिलूच भायर उडयलें. नो बट ऑल दीज आर टेक्निकल टर्म्स बट फॅक्ट रिमेन्स इज दॅट सगळे जे राज्यभाषा आंदोलन जालें तातूंत क्रिश्चन भावांचो एक मेजर रोल आशिल्लो. चर्चिल आलेमांव सारके लोक फुडें आशिल्ले आनी तांचे डिमांड आशिल्ले आनी ते प्रिझम्पशन वॉज की रोमी जातली म्हणून. कारण आमी उदय भेंब्रेंचे पयर हांवें हें पळयतालो व्हिडियो पळयता तांणी तेंच सांगलें की जेन्ना ड्राफ्ट जालो पळय न्ही तेन्ना आमकां कांय खबर नाशिल्लें. कोंकणी प्रजेच्या आवाजाक खबर नाशिल्लो, कांयच खबर नाशिल्लें. काँग्रेस ऑन देअर ओन ड्राफ्टेड, दे ओनली पास देवनागरी. बट द फॅक्ट रिमेन्स इज दॅट रोमी जातली अशें सगळ्यांक दिशिल्लें अँड लास्ट मिनीट दे वर बिट्रेड. कोंकणी प्रजेचो आवाजाचें जें आंदोलन चलतालें पळय, ऑफकोर्स आमी लेटर स्टेजीस तेजे पार्ट आशिल्ले. पयलीं आमी नाशिल्ले कित्याक आमी विद्यार्थी वेगळें आंदोलन चलयताले. कोंकणीचें हेजें वेगळें आंदोलन स्टुडंटां भितर चलयताले. हांचो केन्नाच डिमांड नाशिल्लो रोमन म्हण. तूं म्हाका एकदां कोंकणी प्रजेच्या आवाजाचें हें काडून सांग की रोमी कोंकणीचो तांचो डिमांड आशिल्लो. सो यू मीन टू से चर्चिल वाज अटॅच्ड टू ऑल दिस वेदर ही वाज अटॅच्ड और ही डीड नॉट नो द निटी-ग्रिटीज ऑफ अ एक्ट. यू आर क्लोज टू हे एखादें आसतलें. सो आनी चर्चिलाचो कोंकणी कडेन संबंद आनी त्या आंदोलनाचो संबंद ताजे बद्दल वेगवेगळ्यो हकिकती आसात. आय विल नॉट गो इन टू दॅट. पूण हें जें आंदोलन जें आशिल्लें पळय कोंकणी प्रजेच्या आवाजाचें केन्नाच रोमी जाय म्हूण तो डिमांड सगळें आंदोलन देवनागरी खातीर आशिल्लें ना. आंदोलन आशिल्लें कोंकणी राजभास करची म्हण. खंयच्या स्क्रिप्टान ती करता तेन्ना देवनागरी म्हण केली आनी देवनागरी नॅचरली ती तशी आशिल्ली आसतलें एखादें कित्याक देर वॉज नो स्पेसिफीक स्क्रिप्ट मेन्शन दॅट टायम. एखादें न्ही. वेट लेट मी गेट दीस क्लॅरिफायड बिकॉज ही वॉज पार्ट ऑफ कोंकणी. देवनागरीन करचें म्हणून आशिल्लें काय रोमी आणि देवनागरीन करचें म्हणून आशिल्लें? आंदोलन फक्त कोंकणी करची म्हणून आशिल्लें. कोंकणी राजभास करची म्हणून. स्क्रिप्ट वॉज नेवर अ इश्यू वेन द आंदोलन चलतालें तेन्ना. स्क्रिप्टीचो इश्यू आयलोच ना आंदोलन चलता तेन्ना. हेजे पॉयंटाचेर हांव क्लॅरिफिकेशन दिता. ओके, एंड दीस इज व्हेरी ऑफिशियल. एक्चुअली अशें म्हणूंक जायना तांकां खबर नासली. सी एक्चुअली आंदोलन पयलें बरें बिकॉज स्टेटहूड जावपाचो आसलो आनी लँग्वेज वॉज टू बी डिसायडेड एनी हाव. सो वेन दीस क्वेश्चन केम ते कितें जालें हेंच्यांनी म्हणजे आतां कितें स्क्रिप्टाचो पयलो इश्यू येवंक ना. बट पयले मुवमेंट सादो जालो. देर वॉज नो KPA. द KPA ऑल्सो एंटर्ड लेटर ऑन. द KPA कोण आसलें तेन्ना पयलो मुवमेंट जालो सादो विदाउट एनी KPA. देन द KPA कोण सांगता ते प्रमाणे आमचे जायते जाण सांगता KPA एक बॅनर घेवन येयलो, एक मिटिंगान उबे रावले कळना KPAचो. एंड दॅट वॉज हाव दे सॉर्ट ऑफ हायजॅक द मुवमेंट. बट आतां कितें जालां, द इम्पॉर्टंट फॅक्ट नोबडी रियलायजीस इज दीस. KPA कोण आसले, चंद्रकांत केनी, उदय भेंब्रे, तेंची एक कमिटी आसली 1981. दीस वॉज 87 एक्ट पास जालो. 1981 मरे साहित्य अकादमीन कोंकणी एडवायझरी बोर्ड ते कॉन्स्टिट्यूट करता, ही कोंकणी एडवायझरी बोर्ड म्हणून. ताचेर तूं लिस्ट काड, म्हाका एक कॉपी आहा. आनी तेमी 1981 डिसिजन घेतलें की रोमी देवनागरी विल बी द ओनली ऑफिशियल लँग्वेज ऑफ कोंकणी. There are 5 scripts of Konkani actually हेंच्यांनी कितें थिंगा सगळें तें कमिटी आखीच देवनागरी लॉबीन बोल्ली. सगळे तेजे कमिटीचेर आतां देवनागरी लॉबीचेर ते लिस्ट धाडटा तुका मागीर हांव. तेजेर तें आनी डिसिजन घेतलें की दॅट वील बी द सी दीस इज. सो यू अग्री की रोमी कोंकणी जावची वॉज नेवर अ डिमांड ड्युरिंग एजिटेशन? ना रोमी ऑल द कोंकणी प्रोटॅगनिस्ट्स हू फॉट एंड डायड they assumed that
Romi will be part. How can you Assume means that I mean it was discussed maybe with the people who were because I was not He part said of, it was never I was not part of the movement that time. Okay, so म्हाका ते मुझे लोगों ना it was decided so that will be wrong. Maybe the leaders who were there it was decided. आता कितें हा पॉइंट येयला कितें ऑफिशियल लँग्वेज टायमार आतां हांव आनी तूं झगडटा दोगूय भाव आमी कोण दर्या कोंकणी भाशेचे अरे आमी झगडल्यात बराबर रगत वाडयलां थोड्या जाणांनी 7 जाण मेले एका कम्युनिटीचे आनी सडनली वांटपाच्या टायमार तुमी भायर उडयले कोणाक आमकां आनी तुमी कांयच एक वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथींग फ्रॉम द मराठी लॉबी तेंचेर ते म्हणून भायर पडलेले हा बट वी वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम आवर ब्रदर्स नो लायक द देवनागरी लॉबी शूड बी आलाय इन दिस दे शूड हॅव सेड बाबा ना आमचे बरोबर झुजल्या ते आम्ही तांकां एक भाशेवर 2 स्क्रिप्ट आसता साहित्य अकादमीचो कायदो आसा साहित्य अकादमी स्थापन जाली 1964 1964 आनी आज पर्यंत 24 भाशा साहित्य अकादमीन मानून घेतलात आनी साहित्य अकादमीन जी भास मानून घेतला त्या प्रत्येक भाशेक एकच स्क्रिप्ट आहा अश्यो 6 भाशा आसात जांकां आनी वेगळी स्क्रिप्ट आसा तांकां वेगळी स्क्रिप्ट सिंधी आसा कश्मीरी आसा पंजाबी आसा संथाली आसा उर्दू आसा बोडो आसा ह्यो एका परस चड स्क्रिप्ट आशिल्ल्यो भासो 1981 जेन्ना साहित्य अकादमीन मानून घेतली पळय तेन्ना दोतोर फादर आंतोन पेरेर आनी VJP साल्डाना हेय बी साहित्य अकादमीचे कोंकणी एडवायझरी बोर्डाचे मेंबर आशिल्ले इट्स नॉट दॅट की you are confusing between two things. No, because तू पॉइंट वेगळो काडटा तू पॉइंट म्हणटा की साहित्य अकादमी खातीर कोंकणी आसची देवनागरी नासची घडये ओके ऑफिशियल लँग्वेज एक्टान कोंकणी खंयच्या स्क्रिप्टान बरोवची हो मुद्दो आसा साहित्य अकादमीक कितें बरोवची हो मुद्दो ना ताणी साहित्य अकादमीचो जो प्रश्न हाडलो पळय 1981 साहित्य अकादमीन दिले आनी तेन्ना बोर्डाचेर फक्त चंद्रकांत केणी आनी कोण नांव घेतले ताणें 2 नांवां कन्व्हिनियंटली स्कीप केली म्हणटी नांव हांवें तुका सांगलां हेय बी आशिल्ली म्हण त्या बोर्डाचेर आशिल्ली म्हण सारकें सद्या वॉट ही ताचो मुद्दो तूं अजुनूय आन्सर करना की सगळ्या जाणांनी जॉयन जावन झगडले अगेन्स्ट मराठी आमकां मराठी नाका म्हणून कोंकणी जिखली जेन्ना जिखल्या उपरांत जेन्ना 2 भाव आसा पळय एका भावान दुसऱ्या भावाक एबंडन केलो आनी आपूण जिखलो म्हणून फुडें गेलो एबंडन केलं अशें ना तें एबंडन केलं ना तेन्ना लार्जली पीपल एक्सेप्टेड बारिंग अ फ्यू थोडी जाण जर सोडली जर जायत जाल्यार भोवतेक जाणांनी ते एक्सेप्ट केली न्ही भोवतेक जाणांनी आनी बिकॉज दे करेक्टली अंडरस्टूड की कोंकणी ही भास ही इंडो आर्यन भास आनी तेका लागून ताजी ओरिजिनल स्क्रिप्ट ही देवनागरी सो देवनागरी कंटिन्यू जावची आनी ताजे नंतर शिक्षण एकच मिनट शिक्षण आतां इतली तेप देवनागरीन चलता इतलो भुरगो देवनागरींतल्यान शिकून गेला सो दे वर ऑब्जेक्टेड की कोंकणी देवनागरी आमकां डिफिकल्ट जाता म्हण देवनागरींतल्यान तुवें शिकची पडटा बेजीक प्रिंसिपल जे मिशनऱ्यांनी तेन्ना आयले मिशनरी तेन्ना देवनागरी शिकलो ना तांकां सादी पडटाली रोमन म्हण तांणी क्रिश्चन धर्माचो प्रसार आनी प्रचार करपा खातीर जेन्ना तांचे एक 1916 वर्साक तांणी डायरेक्टीव दिली तांकां तुमी हांगा कोंकणींतल्यान करपाक म्हण पोर्तुगीज कोण आयकुपाना आनी धर्मांतर जावपाना धर्मप्रसार जावपाना म्हण तेन्ना तांकां कंपल्सरिली हें करचें पडलें रोमन बिकॉज दे वर नॉट टेक द ट्रबल टू स्टडी देवनागरी आतां सी वी आर नाव ट्रायंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम आतांचे प्रेझेंट ओके आता आमी कितें जाता आता यू आर इन द कोंकणी भाशा मंडल वाय कांट वी सिट डावन टुगेदर अँड रिजॉल्व दीस प्रॉब्लम कळना तुका इट इज नॉट समथींग बी वर्थ आतां म्हाका एकूच प्रश्न अंडरस्टँड जावपाक जाय आतां कोंकणीन समज इस्कॉलांनी घातली ओर ऑफिशियल लँग्वेज म्हणटा एक भास ऑफिशियल लँग्वेज आतां देवनागरी कितें लुकसाण जावपाचें आहा वॉट इज द बिग थिंग दॅट इज गोइंग टू हॅपन बिगेस्ट लुकसाण हांव सांगू पळय तेंच सांग मरे बिगेस्ट लुकसाण जे सद्याक देशा भितर चल्ला डिविजीव पॉलिटिक्स करपाचें आनी फायदो करपाचें तो हांगा इम्प्लिमेंट जातलो कोंकणी क्लास प्रशांत देवनागरी कॅनेडी रोमी रुपेश देवनागरी टोटल डिविजन आनी सेकंडली 1 मिनिट लेट मी कंप्लीट आज भुरगो जो आहा पळय 40च्या जनरेशना सकल्लो हिंदी खंयची भाशेन बरयता वॉट्सॅपाचेर हाजेर कशी बरयता वाचपा बुका खातीर सोड मागीर तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार तूं म्हणटलो 30% हिंदी बेल्टांतलो लोक रोमीन बरयता मराठी 30% बरयता कन्नड 30% बरयता रोमींतल्यान बरयता ते स्क्रिप्ट ना न्ही तुजे यू डोंट हॅव स्क्रिप्ट
See, No, you मै don't have MAI मै प्रशांत, काय माझा point आहे का? कैसे KAISE याचं बरोबर ते बाबा, प्रशांत, तशीची लिटरेचर तशीची प्रशांत होय आता लँग्वेज भाषांत लँग्वेज आता आमचे ऑलरेडी लँग्वेज आसा ऑप्शनल लँग्वेज लायक मराठी आहा कोंकणी आहा फ्रेंच आहा पोर्चुगीज आहा सो आता आमकां चॉयस आहा सी वॉट वी आर सेईंग हियर इज लीव दॅट डिसिजन विथ द पेरंट्स ऑर विथ द स्टुडंट आता चूज करना लोक कोण कम्युनल करना ते लोक आपणाक चूज करता अरे आय विल स्टडी फ्रेंच आय विल स्टडी मराठी आय विल स्टडी कोंकणी सो वॉट वी आर सेईंग इज वेन दे कम टू स्कूल let them choose what So script this they is want. about inclusion in schools. That is another. The same thing. Official, no, not necessarily official language. असं माझ्या स्कूलांना असं असेल ना. ना जाता तुका ना, ना. एकदा जर ऑफिशियल लँग्वेज आयले तर आय कॅन गो टू द कोर्ट अँड से दॅट की इट इज माय ऑफिशियल ना, लँग्वेज आता- आय मे बी परमिटेड टू स्टडी इन दॅट लँग्वेज now That see, script. now हे there जावपाक is शकता. another मुद्दो आता पळय सरकारान न्यू एड्युकेशन पॉलिसी काढल्या इफ यू लुक एट दॅट there is no mention that you should be able to you must teach in the official language act there is official language there is no mention of it actually says it has left तेमी impose करून तेमी स्कूलाकडे सोडला you may teach in any language you are practically applicable language that is applicable to you it is house language mother tongue and local language these are the three terms that Mother tongue and local language. This is so the criteria. आता पळय so आता local language आमची कोंकणी we are both on the same page on that so आता उरला कितें फक्त the script issue so कोणाक जाय तांकां choose करून दी that is what we are saying it is not such a big it's thing a big no from your side. स्क्रिप्टाचो जो इश्यू आहा पळय न्ही आय थिंक नॉट ओनली लेमॅन द हायकोर्ट हॅज डिसायडेड इट एरिक ओझारियो वेंट टू कर्नाटका हायकोर्ट फॉर कन्नड स्क्रिप्ट इट वॉज थ्रोन आउट इन गोवा आमगेलो कोण रामनाथ जी नाईक गेलो yeah आनीक विल्सन मजारेलो गेलो 2013 भितर आनी 2011 भितर तो गेलो द हायकोर्ट हॅज डिसायडेड ऑन दॅट Now, इश्यू I'll tell you, no. हायकोर्ट हॅज डिसायडेड ऑन Wait, दॅट wait. इश्यू This- क्लिअरली these two points. इट इज नॉट अलाउड आता ऐक these two points I'll clear about this the रामनाथ नायकान घातले ते मराठीक लागून ओके तेजे पेटिशन तुम्ही वाचला ग्राउंडचो द पेटिशन वॉज नॉट ड्राफ्टेड प्रॉपर्ली इट वॉज थ्रोन आउट ओके सेकंडली विल्सन मजारेलो घातले द सेम ग्राउंड्स ओके आता सी दीज पेटिशन डिसमिस मीन्स ते कितें जालें पेटिशन विल्मिक्साची केस सांगता तेणें म्हणल्यार बाबल्यान पेटिशन घातलें तेणें आयरिशा कडेन दिलें पेटिशन ते सडनली तो मेन केस ते ड्राफ्ट केल्लो तो गेलो म्हणजे ही लेफ्ट अ केस इन जस्ट 1 वीक बिफोर एडमिशन स्टेज सडनली ते नव्या एडवोकेटाक 2 दिसां भितर दोत्ता म्हणल्यार तें जावना स्टडी ती केस भायर उडयली टेक्निकल रिजन Technical- टेक्निकल रिजन इज रामनाथ ग नाईक डायरेक्ट बिफोर एडमिशन थ्रोन आउट विल्सन माजारेल्यो आणि हा गेली दोगाली टेकन अँड देन थ्रोन No, no, before admission. एकच मिनिट दी म्हाका रुपेश हो जो तू इश्यू म्हणटा पळय साहित्य अकादमी बी हाडनाक म्हणटा इट इज रिलेटेड इन अ वे हांव सांगता तुका हांवें तू इदोळ तुका स भाशा सांगल्यो ज्यो वेगवेगळ्या स्क्रिप्टां भितर बरयतात 2011 भितर साहित्य अकादमीन ठरयलें की वील रिविजीट दीस म्हण रिविजीट द होल थिंग अँड देन तांच्या मंडळा भितर एकमुखी निर्णय जालो 2013 भितर गोंया भितर जाल्ली कलंगूट व्हडली परिशद जाली तेंगेली आनी ह्या सगळ्या भाशांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आशिल्ले 2013 भितर ते आनी तेन्ना तांणी एकमुखान ठरयलें ऑल दीज लँग्वेजीस केम टुगेदर वीच हॅव डिफरंट वेगवेगळ्यो स्क्रिप्ट आहा पळय त्यो सगळ्यो भाशाचे प्रमुख हे आयिल्ले तेन्ना तांणी ठरयलें की एक भाशेक जेन्ना 2 स्क्रिप्ट जाता तेन्ना त्या भाशेची वाट लागता भाषा प्रोग्रेस करपाक शकना आज पळय मरे देवनागरी that is debatable. काय ना म्हळ्यार 100 150 200 बुक That is debatable. वर्सा भितर पळय, वर्सा भितर 150 200 बुक आता- येतात भाषा आता- खंय पावलो पळय 2 ज्ञानपीठ विदिन अ स्पॅन ऑफ हाऊ मेनी इयर्स 2 ज्ञानपीठ इतल्या टायमा भितर देशांतल्यो व्हडली व्हडली भाशा तांकां एक ज्ञानपीठ मेळचे अजून दुसरी ज्ञानपीठां हे करतात सो जेन्ना स्क्रिप्ट आनी भाशा एक उरता पळय तेन्ना ताची डेव्हलपमेंट बरी जाता दुसरो केसीचो ताणें पॉयंट काडलो एरिक ओझारियो फायल्ड अ केस इन 2013 बँगलोर हायकोर्ट तेणें तेजो मुद्दो कितें आसलो दे डोंट हॅव अ स्क्रिप्ट प्रॉब्लम इन कनाडा दे हॅव अ प्रॉब्लम विथ म्हणजे साहित्य अकादमी रिकॉग्नायज करना तुमचे ऑथर्स आहा ते बरोवपी म्हणजे सगळे बरोवपी आहा दुसऱ्या स्क्रिप्टांचे तांकां अवॉर्ड मेळना नो अवॉर्ड फॉर द लिटरेचर दे हॅव टू ट्रान्सलेट इन टू देवनागरी टू गेट द अवॉर्ड Okay. सो हेचेर तेमी कोर्टान गेला म्हणजे लायक वॉट म्हणजे नाही चुकली So the Romi- let me complete. So tomorrow on the 29th, actually now what is happening is खबर जावं ना तें केसी भायर उडयली म्हणून खबर जायना आतां on the 29th we are having a big meeting in of all associations of the Konkan belt in Bangalore to revisit this case. We are trying to fight it in the Supreme Court, both these cases, म्हणजे Eric Ozario's case and these cases of Goa,
club together with all the associations of other Will mix म्हणजे will mix आणि Eric Ozario and will together take help of all the associations of Konkani सगळ्यांचे रान नाही झाला because somehow with this advisory committee in the Sahitya Academy they have manipulated and done this आता This is very good. I hope all the success एका आणि हातून भितर once and for resolve जातलो इश्यू because it is Supreme Court is apex body. सुप्रीम कोर्ट जे किती थारायता ते आमगेलो प्रधानमंत्री आणि राष्ट्रपती सुद्धा त्याच्या पहिले आमच्यानी किती करून राहिला it be decided by Supreme Court and let the issue will be हांव कितें म्हणटा प्रशांत why go Supreme लाखांनी पैसे वयता why you all want when we can resolve it हांवें जो मेन मुद्दो सांगिल्लो तुका हे डिव्हिजिव्ह पॉलिटिक्साक खतपाणी घालपाचो विषय जातलो आमकां ते नाका आज इतल्यो पिळग्यो कोंकणी देवनागरी शिकून मुखार गेल्यो तांकां हिंदी बऱ्या पडटा देवनागरी तांकां बाकीच्या हेजे खातीर बऱ्या पडटा सो हे मदींच आतां हे इतली वर्सां परते हे किलमी हाडपा नाका हे किलमी पळय तोपरी झबली माणे सगळे हाडल्यात हां हे तांदूळ सामके पौश्टीक भुरग्याक बरे आनी हे मुगो तेल कालूच घेवन आयला दुकानांतल्यान मम्मा तू इतले पयसल्यान हें घेवन येयला मागीर म्हाका तुमची काळजी ना तर राव गो हांव तुका कितें तरी खावपाक करता आगे पळय गो शी पाड पडू हांचे कसलो सावार आयला देव जाणा कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे मम्मा तू चड चिंतू नाका राव हे पळय सगळ्यान शुद्ध पंचामृत जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेलां आणि बरेच प्रोडक्ट्स अशें जशी आवयची माया जायना कमी पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी सुपर एक्स्ट्रा लॉंग बासमती रायस पंचामृता फोर्टिफाइड चक्की फ्रेश आटा प्रीमियम लॉंग क्वालिटी बासमती राइस हिमालयन पिंक सॉल्ट variety of cold press oils Panchamrita. What about the timing which I am also sometimes trying to understand akasmat tumi not even during elections you no elections are 3 years away not 2.5 years no I'll tell you if you want tell me about the timing I'm asking you about the timing is what happened even I was not actually suddenly tumko yaad na kiti amcho eklo Dominic Baab he is in Kuwait I think he came on a holiday and then he gave a call on video about Korea. They felt that the present body that was actually supposed to fight for Konkani, Dalgas Konkani Academy, was not doing what was supposed. They are supposed to protect the thing. But they feel that many of the Romi lovers think that Dalgas Academy was silenced by giving them some grants. Okay. which actually took the fight away from them. म्हणजे त्यांच्यानी ग्रांट घेता जाल्यार गव्हर्मेंटाकडे फायट करूंक जायना न्हू अशें ते चिंता ताका लागून तेंच्यांनी म्हटलें आतां नवे एक ग्रूप फॉर्म करुया सो दॅट समबडी हू विल रियली फायट फॉर कोंकणी and take it to its logical conclusion because their hands are tied. So that is the only reason. There's no politics. That's how you justify the timing. No timing. Timing jada. We are hoping that with the likes of Prashant Bhav and this is the Devanagari lobby, the issue will be solved very soon. 1984 मरे गोवा काँग्रेस म्हणून स्थापन जाल्ली गोंया भितर. अयशांक फर्स्ट टाइम अर्स काँग्रेस आयली. रात्या भितर काँग्रेस आय जाली. तांगेली पटलनांनी 1984 major Catholic leaders of the then Congress party split, including a few आणि तांणी गोवा काँग्रेस म्हणून केल्ली. विथ वय बी एक तेन्ना अजेंडा सॉर्ट ऑफ आशिल्लो की रोमीचो त्या वेळाचेर बी अजेंडा आशिल्लो. 10 आमदार आशिल्ले. निवडणूक कोण आयलो एकटो लुईजीन फालेर. So this doesn't sell in Goa now. No more it sells in Goa. Divisive politics गोंया भितर एक मिनिट divisive politics गोंया भितर सेल जायना तशें आता. It is this issue does not need to go to politics. To that politics, the election are 2-3 old horses, and we are not attached to any political party, nor of any members are going to contest on this issue. That part is clear. But candidate, you are contradicting yourself. You म्हणता politics मारे वचप ना, आणि तू आमदारा मारे वता. You are part of politics. आमदारा because the act can be amended only by the MLA. But then politics comes in naturally. Politics म्हणजे आता लोक किती चिंता. Politics म्हणजे या कोण इलेक्शनाक उबे रावंक उत्ता काय आणि किती ते भाशेन ना. Listen, politics, आमदार आपल्याला कित्याक वचचें पडटा because they have to pass the bill. We can't do it. Now आता कालूच आमी रिजनलाक एक्सप्लेन केलें तेंच म्हणजे
गेले असेंब्लीक जाले एकल्यान कोणान वयर काडले आनी द रेस्ट दे वर क्वायट बिकॉज दे वर एक्चुअली हांव तो इश्यू आमचो मायनॉरिटीजांचो बट देर आर अराउंड 14 MLAs देर only half of them or 4-5 of them spoke, the rest didn't support the issue for whatever reasons. So आमकां हें घडलें those minority, those who have got elected, they have not got elected in minority dominated constituencies, they are in majority dominated precisely because of this they did not support. आता कितें precisely because of this they did not they support. may be not supported because they are with the they have gone from the other side, from this party to the other. That could be one of the reasons. We don't have any problem with that. आमकां कितें आता आमी तांकां 2 बिलां दिल्या, one for the school and one for the amending the official language. So आमचें कितें तुमी सगळे एकठांय जावन फुडले असेंब्लीक बरे भाशेन करा. आतां दुसऱ्या पानाचेर येता. प्रशांत बाब म्हणटा पळय आयक बरे भाशेन सी यू विल अंडरस्टँड द लॉजीक बिहायंड इट. इट इज प्रशांत बाब म्हणटा ओके ऑफिशियल लँग्वेज ना तें चेंज करपाचें ना. ओके लेट अस सी what is preventing देवनागरी वाल्यांची आर्ट कोड कित्याक रोमी एज अ लिंग्विस्ट what is this problem for a script to survive? Script का बारात मरे स्क्रिप्ट सर्वाइव जावपा खातीर आमचो मातूय आडखळ इनफॅक्ट कोंकणी भाशा मंडळ हे वॉसिपरस एडवोकेट ऑफ दोनी स्क्रिप्ट आनी ताका लागून आमी अजून पर्यंत रोमी कोंकणींतल्यान अवॉर्ड दितात. What is the problem with schools? The schools भाषा सर्वाइव जातलेल्यार स्कुलांनी पडोंक जाय. वी आर नॉट हियर टू एक स्क्रिप्ट हें जावपाक शकता. तशें पळय मराठी वाल्याचो हें आसा आर्ग्युमेंट की देवनागरी तुमगे कोण हें वाचना पेपर कोण वाचना देवनागरी कोंकणी म्हणजे देवनागरी मेली म्हण उलयता गोंया भितर बारीक दोस फ्रॉम आउटसायड. मराठीची इस्कॉलां चलता न्हू ते भशेन आमची इस्कॉलां आमची आतां प्रॉब्लेम कितें आयक आता आमची रोमी सी इट इज एके वाटेन म्हणजे चलता कशी विदाउट गोईंग इन टू स्कूल्स. आमची भुरगीं वाचता कितें बायबल आमची सगळी ती रोमीन आहा बट ती वाचता. सी प्रॉब्लेम इज विदाउट गोईंग टू स्कूल. आमी आमचें म्हणणें कितें ती इस्कॉलान घातल्यार ती आनीक बरी वाचतली. आतां ताका इंग्लिशीचो वापर येता बिकॉज स्लोली दे आर ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स बिकॉज ती वॉकॅब्युलरी येना म्हणजे they are missing the thing and slowly script cover atli. Amcho main issue actually float korpak for is not because of some political reason. The script has to survive because there is such a vast rich heritage. Either you use it or don't use it. The world survives on Roman script today. Exactly. Those who are in different languages also write Roman. So you agree then? No, I agree करता. हिंदी बरयता, रोमन स्क्रिप्टीन बरयता, मराठी आसतो बरयता, पण ही खंयच शिक्षणा भितर ना आनी ती कायद्या भितर बी ना, खंय ना. एंटायर देशा भितर ह्यो सगळ्यो स्क्रिप्ट यू टेल मी कॅनेडी आतां कोणी महाराष्ट्रांतलो कर्नाटकांतलो उत्तर प्रदेशाचो हे सगळी ज्यो भासा आहा पळय आमच्या देशांतल्यो सगळो जो 40 वर्सां सकयलो भुरगो मोबायलाचेर आहा तो ती त्या हेणू बरयता. तो म्हाजे कडेन आतां कोंकणी ग्रुपाचेर आहा पळय न्ही कितले जाणटे रोमन स्क्रिप्ट वापरता बरोवपाक देवनागरी वापरता. Is this the main reason? Is the Devanagari lobby afraid that if Romi is put into schools, Devanagari might not? No. See. अशें जायना अशें ते because see the future of many people say the future of Konkani is Roman script. That is what they say. सगळ्या संवसाराक see people goans who are all abroad they are Roman script. See we are not against Devanagari as I said before. आमी कितें बांदून घेवपाक certain facts आमी झगडल्या पकडल्या जायना. they said like brother अशें कांयच नासतना सुद्दां देवनागरी पळय काम कितें जाता पळय कोंकणी भाशा मंडळाक कितली ग्रांट मेळटा आनी तुगे दालगादा कितली ग्रांट मेळटा. काम पळय मरे कोणाली चड जाता 21 lakhs getting. कोंकणी भाशा मंडळा पळय कितली मेळटी आनी यू कंपेर द प्रोग्राम्स ऑफ बोथ द ऑर्गनायझेशन कोण कितें करता तो तुका एक म्हणल्यार कोंकणी भाशा मंडळ शिकोवन दवरपा जर जाय then there is Goa कोंकणी academy. भाशेचो मोग आसपा जाय आनी तातूंतल्यान काम करपा जाय. आमकां भाशेचो मोग आसा पण आमी तातूंतल्यान काम करतात. हे सगळी जे आतां पळय सगळे कदेल सोडी मुवमेंट जाता पळय न्ही तांणी रोमीचो प्रचार आनी प्रसार करचो नॉट बाय लॉ ऑन देर ओन करपाक तांच्यांनी. तांणी नेक्स्ट टायम आमकां भाशा मंडळ जेन्ना एवॉर्ड दिता 25 पुस्तकां येवं दी रोमींतल्यान विल डिसायड दॅट की दे मे गेट हांगा जर 50 आयली थंय 25 आयली. भाशेची सेवा हांगा मुख्य मुद्दो आसा इज नॉट भाशेची सेवा और स्क्रिप्टीची सेवा. हांगा मुद्दो दुसरी कडेन वळटा. हांव कितें म्हणटा प्रशांत आतां तूं पळय कोंकणी भाशाच्या मंडळाचो तूं एक अध्यक्ष आहा सो आमचें सजेशन तुका
Like, let us sit down across the table. See, I mean, Okay, this is last. I have absolutely no problem. let's sit on a positive note. Let's just sit down across the table. Table. Sit on a I think positive बरे note भाषण. See, and discuss. And discuss the thing. कॅनेडी बाब म्हाका दिसता की तूं कोंकणी भाशा मंडळ हांव कोंकणी भाशा मंडळाचो 2 टर्म अध्यक्ष आशिल्लो आनी म्हाका दिसता की कोंकणी भाशा मंडळाचो व्यू हांवें कितें सांगला ताचे परस वेगळो आसतलो पण बट स्टील हांव आय एम रेडी दॅट की आमची 2 भावां भितर दुस्फोट नाका Exactly, that is जाचो फायदो तिसरो घेतले आतां ऑलरेडी कितें जालें पळय मराठीवाले म्हणटात की आम्ही रोमीवाल्या बरोबर घेऊया रोमीवाले म्हणतात आम्ही मराठीवाल्या बरोबर घेऊया म्हणता का ना सांग बघा सो दोघी जाणां कितें दोघी जाण एकठांय जातात पळय आता एक जेंका दोगांक दिसता देवनागरी कोंकणी शत्रू म्हण हे डायव्हर्सली दे आर कमिंग टुगेदर वी आर नॉट टुगेदर वी आर नॉट अगेन्स्ट बोथ द थिंग्स ऑल्सो आमचे कितें लिव्ह एंड लेट लिव्ह now you had agreed. Now we'll end with this very positive note. Ki he had said let's sit across the table. आम्ही एकडे बसूया आणि आम्ही डिस्कस करूया. ओके मागे अग्री और डिसएग्री मागे एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लेम वी आर रेडी फॉर डिस्कशन काल आशिल्ले आज आसात आणि फाल्यां जर एग्री जाले जाल्यार तुम्ही त्यांच्या बरोबर वचून प्रत्येक आमदाराक कन्विन्स करचे पडटले आम्ही एग्री जाल्यार आम्ही एग्री जाल्यार राइट फ्रॉम फातोर्डा स्टार्ट करपाचें आम्ही एग्री जाल्यार डेफिनेटली करूया इट्स अ बिग पॉझिटिव्ह सदां कितें बारीक वस्तूंनी सुरवात जाता. It might be a small step we are taking today. We don't know. Take a baby step and a baby step and we see. Okay, देव बरे करू. देव बरे करू तुम्ही वेळ दिला म्हणून. Kennedy Baba आणि प्रशांत बाबा and at such a positive note. Yes, गोयकार पण actually we might argue but end of everything आम्ही म्हणजे शेवट निमणेकडे येऊन आम्ही सगळे जाण अग्री जाता की बाबा आम्ही एकठांय बसून सोल्युशन काडपाक शकता. सो तुम्ही पळयतात हब डिस्कशन ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. कीप वॉचिंग अस आणि वचच्या पयलीं मातसो आमकां फॉलो आनी सबस्क्रायब करपाक विसरू नाका. पळयतात.